ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಾ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. 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 ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಬಲ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ
ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಸಯ್ಯ ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಾವು ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 मगचनो एकडी बोर आमच्या सोम्याक आमी पळोवया व्हडा पवार्थान व्हडा बरवशान त्या सोम्याक परत भेटोवंक आमी हांगासर आयल्या एकडी बोर आमच्या सोम्याक सश्टांग नमान करया मोगाळा जेजू तूं हांगासर किरकोळ रुपार केवल त्या उंड्या रुपार आमचे संगी हजर आसाय आमचे मोदें तूं आसाय म्हूण खरेंच जावन सोम्या तुका हांव फात येता जायतो जण तुका पळोवंक आशिल्ले तुका पळोवंक अत्रेकले जायते प्रवादी जावं जायते राय जावं जायते ग्रेस्त मनीस तुका आपडोवंक तुजो मोग अणभव करूंक तुका रूप पळोवंक ते अत्रेकले पूण तांकां तें भाग फावो जावंक ना आज हांगासर सोम्या तुजे मुखार आमी आसा परत तुका पळोवचें तें भाग आमकां तुवें फावो केलाय सोम्या
उपकारी मोनान खालत्या खालसान आज तुका आमी अर्गां दिता हो दिसाचो उजवाड हांगासर येवंक आमकां फोव केल्लें तें वर्तें बाग ह्या पूण शेतांत थोडो वेळ करसूंक तुवें म्हाका फावो केलाय सुम्या ह्या वर्त्या तुज्या आपोवण्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता तुज्या चलत्या जिवितांत सदांच हेरांक तुवें आशिर्वाद केलोय आज सोम्या आम्हा हर एकल्याचेर हांगा जमो जाल्ल्या आम्हा सर्वांचेर आमकां तुजी बेसावां वत कित्याक आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा तुजे थंय करशिल्लो तो वेळ केन्नाच निर्फळ जायना तुजे थंय रित्या हातांनी आमी आयिल्लीं केन्नाच रित्या हातांनी तूं फाटीं धाडिनाय पगार बरोवन ओमतोच्या मापान आमकां तूं फाटीं धाडटाय ह्याच भावार्थान सोम्या थोडो वेळ तुजे सांगता करसूंक आमी हांगासर जमल्या व्हडा बरवशान सोम्या तुजी आशिर्वादां घेवंक आमच्या कुटुंबांनी आमच्या शेजाऱ्यांनी आमच्या समाजेंत तीस बेसावां वांटून घेवंक आमी हांगासर आयल्या सोम्या आमचो भावार्थ चडय आमकां तुज्या मोगान भर आमकां सदांच तुज्या गोपान घे बोपुरब्याचें गीत आमी गायलें परत तें गीत आमी गव्या येदोळ गायल्लें सोम्याक आमी आराधन करया तेंच गीत परत आमी गव्या ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ आमच्या हात आमी उबारुया ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్ಯ ಬಲ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్ಯ ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్ಯ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ 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 ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Good morning. कशे आहात हांगासर आयल्यात न्हय गी कुटाम जावन थोडीं कुटुंबां सांगात आयल्यान थोडीं एकसुरी जावन आयल्यांत ह्या जुसेवासाच्या पुणशेताक सोमी हांगासर आमचे मदें आसा त्या सोमयांत हांव न्हू कितें घेवंक आशिर्वादां घेवंक आमी हांगासर आयल्या वय गी न्हय ओके आतां तुमकां एक सवाल कश्ट आसात गी आसात गी ओके कश्ट आसात थोडी वगी आसात भोवशा कश्ट नात म्हूण चिंतता सगळ्यांच्या जिवितांत कश्ट आसात न्हय गी आनी कश्ट येता आसतना आमी कितें करता थोडे फावटी देदस्पोर जाता न्हय गी देदस्पोर जावन थोडे फावटी आमी देवा कडेन एकसुरपणान उलयता पूण थोडे फावटी आमचे इतल्याक थोडे फावटी आमी पुरपुरता पूण कितेंय जावं कश्ट आमच्या जिवितांत हर एकल्याकी आसात मनशांक जावं मन जातीक जावं हर एकल्याकी कश्ट आसात त्या देखून आमी हांगासर एकूटाम जावन हांगासर आयल्या सोम्याच्या पांया तळा व्हडा भावार्थान त्याच बरोवशान सोम्यांत हांव कितेंय आमकां आशा लाभोवंक कितेंय आमकां मेळटलें सोम्यांत हांव न्हू तिनसां आशिर्वादां दुसऱ्या कोणाय तावन आमकां मेळचीं नात फकत सोम्यांत तावन आमकां मेळटलीं तीं आशिर्वादां सोम्यान आमकां आमच्या जिवितांत सदांच बरेंपण केलां बरें कुटाम दिलां बरें काम दिलां बरें कितें जाय सकड आमकां ताणें नेटयलां तर आतां जावन आसा वेळगडी त्याच सोम्याक फकत 1 घंटो सोम्या सांगाता करसूंसो सोम्या थंय आराधना वेळार आराधना थंय आमची गितां आमी गावन आमचो वेळ सोम्याक आमी दिवया फकत मागणें 1 घंटो दुसरें कितेंच ना फकत आराधन सोम्या थंय आमचो 1 घंटो ताचे सांगाता तर हो आराधन आमी सुरू करता आसतना होगळाप समर्पणाची गितां आमी गायतली आनी गितां गायता आसतना आमी इल्ले उबे रावया इल्ले एक्सरसायजी जावं ती सोम्या थंय आमची इंट्रस्ट आमी दाखोवया थाळयो पेटया फाटल्यान जिल्लीबाई कितें म्हणटा कोण पळयता मुखल्यान आंतोन आमी कितें पळयता म्हणलें ती लज नाका सोम्या मुखार आमी आसा सोम्याक आमकां आमी ताळयो पेटयोवया सोम्या कडेन आमी उलोवया त्याच व्हडा उर्बेन त्याच भावार्थान संतोशान आमी हांगा आयल्या सोम्या सांगाता आमचो वेळ आमी करसोवया जायत गी ओके उबे रावया एक अपुर्बेचें गीत आमी गावया आमचे ताळयो आमी पेटोवया सोम्याक होगळाप दिया सोम्यान आमकां आयचो दीस फाव केला परत आमच्या कुटुंबादारांक पळोवंक वर्तो अवकाश दिला हांगासर येवंक ताचो थंय वेळ करसूंक परत एक वर्तो अवकाश कर दिला सोम्याक आमी अर्गां दिवया होगळाप दिवया बोवा पोरबेचें गीत आमी गावया Soumya, Povitra Jnana,
उजवाडा रायांच्या राया सताच्या आत्म्यात सरपोतवेदारा दैविक उजवाडा रायांच्या राया सताच्या आत्म्यात सरपोतवेदारा अर्जुन गाव्या अर्जुन गाव्या अर्जुन गाव्या रे अर्जुन गाव्या अर्जुन गाव्या अर्जुन गाव्या अर्जुन गाव्या रे अर्जुन गाव्या अर्जुन गाव्या अर्जुन गाव्या अर्जुन गाव्या रे अर्जुन गाव्या अर्जुन गाव्या अर्जुन गाव्या अर्जुन गाव्या रे अर्जुन गाव्या अर्जुन गाव्या अर्जुन गाव्या अर्जुन गाव्या आम्ही अर्जुन गाव्या अर्जुन गाव्या अर्जुन गाव्या अर्जुन गाव्या आम्ही अर्जुन गाव्या हालेलुया 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 आम्ही हालेलुया 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 आम्ही हालेलुया 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 अरे हालेलुया 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 बोआ पुरबेचें गीत आमी गायलें उर्बेन सोम्याक आमी आराधन केलें तर मोगाच्या न्हू आतां वेळ घडी जावन आसा समर्पणाची आमकां सोम्याच्या हातांत आमी समर्पण दिवची तर दोळे आमी तांक्या आमचे हात आमच्या उस्क्यार आमी उक्ते दवरया फकत जेजू आनी हांव तितलेंच भोंवतणी कोण आसा मुखार कोण आसा कितेंच टेन्शन आमकां नाका बगार फकत हांव आनी सोमी इतलेंच आमच्या मोतेंत सगळेंच आमच्या सोम्याक आमी भेटोवन दिवया आमकां कळीत आसा जिवितांत विराय कर्ण जावंक पुरो बेजाराय कर्ण जिवितांत ना समाधान आनी जियोवन सकाळीं सूर्य उदेत आसतना आज पुणी कितेंगी एक बरेंपण जाता गी म्हणलें
ती आशा आमचे थंय आसा. पूण दीस बुडटा आसतना आज कितें गी हांवें बरेंपण केलां गी म्हळ्यार आमच्या खालसांत तोपोवंक पुरो. दीस बुडटा आसतना एका मनशाक हांवें कितें पूण बरेंपण केलां गी एक अपुरब्याची उतरां देव बरोवप केल्लीं ती उतरां हांव उलयलां गी. हेरांच्या तोंडार एक हांसो एक उजवाड परजळचें हांवें केलें गी. आनी राती न्हीद पडटा आसतना असलीं चिंतनां आमची अंतस्करणां आमकां कांतात. जें कितें वायट आमचें थंय आसा मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमकां कळीत आसा तें सारकें न्हय, तें म्हजें म्हणलें न्हय, हांवें बिलकूल करूं नजो आसलें. हर एक फावटी आमचें अंतस्करण सांगता अशें तुवें करूंक नजो, कित्याक तुवें अशें केलें. जेन्ना आमी वायट वाटेन वेलता आसतना तेंच अंतस्करण न्हय गी आमकां जागोवचें. तोच पवित्र आत्मो न्हय गी आमचें थंय उलोवचो. पूण मुखार वेता आसतना जायतें घडटा. जायते फावटी त्या अंतस्करणाच्या उतरांक आमी केप्पे जाता, आमचें काळीज दारूण जाता. पूण खंयच्याय एका घडये एक आरांब आनी अंत म्हणलें आसा. दूख आसा, बेजाराय आसा. तर मोगाचेनो देवान आमकां सक्कड दिलां. जेजून आमकां इसारलें सक्कड आमकां दिलां. आज तोच जेजू आमकां म्हणटा तूं म्हजो पूत, तूं म्हजी तूं, हांवें तुका रचलां, हांव तुजो मोग करतां. संवसारी राटावळी आसात, सक्कड आसात, म्हजे लागीं ये. सोम्याची तीं उतरां कश्टांतल्यान येया म्हजे सरशीन, हांव तुका विशेव दितालो. सोमी म्हणटा तुवें उठ, पुता उठ, म्हजे सरशीन ये, हांव तुका विशेव दितां. मोगाचेनो जें कितें आमचे लागीं आसा जावंक पुरो बरेंपण, जावंक पुरो आमची अस्कतकाय, आमचें उणेंपण कितेंय जावं, सक्कड आतां आमी सोम्याच्या पांया तळा आमी समर्पिया. आमचे संगी तूं आसय जेजू, तूं आसय जेजू, तूं आसय जेजू. आमचे संगी तूं आसय जेजू, तूं आसय जेजू, तूं आसय जेजू. आमचे संगी तूं आसय, सुखा दुखांत तूं संगी आसय जेजू. दिवं तुजी ससाय आमकां, दिवं तुजी ससाय. आमचे संगी तूं आसय, सुखा दुखांत तूं संगी आसय जेजू. दिवं तुजी ससाय आमकां, दिवं तुजी ससाय.
बिरांते आमकां दोस्ताना धैर्यान आमकां तूं भरताय जेजू दुस्मान आमकां वेडो घालतना जैत आमकां जोड दिताय जेजू जैत आमकां जोड दिताय जेजू कंत बेजाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं भरताय जेजू दुखची उतरां काळजाक तोपताना बोगसूंक करपा तूं दिताय जेजू बोगसूंक करपा तूं दिताय जेजू रिणांत आमी बुडोवन वेताना वाटेक भायर येवंक दाखयताय जेजू कश्टा नश्टांक कावजेन वेताना उत्तेजन दिवन सांबाळताय जेजू उत्तेजन दिवन सांबाळताय जेजू आमचे संगी तूं आसाय सुखा दुखान तूं संगी आसाय जेजू दिवन तुजी ससाय आमकां दिवन तुजी ससाय आमचे संगी तूं आसाय जेजू तूं आसाय जेजू तूं आसाय जेजू तूं आसाय जेजू कोणाक दिंबयेर घालूंक जाता तांणी दिंबी घालची कोणाक दिंबयेर घालूंक जायना बसल्याडेच आमी बसचें भोव अमोलीक वेळ घडी ही सुम्याक ताच्या हातांत आमी समर्पिलें आमचे कश्ट आमचे दूख आमची आनवारां दगदवणी सुम्याच्या हातांत काल आमी समर्पीत केलां तर ह्या वेळार जे कितें आमकां दोस्ता आमच्या जिवितांत जायते संगतीयात जावंक पुरो पिडा जावंक पुरो आमची अस्कतकाय आमच्या कुडीन जायते आमी कश्टून आसाव मानसीक रितीन जावंक पुरो कुडीन रितीन जावंक पुरो शारिरीक आत्मीक रितीन कश्ट दीसभर वेता वेता आसतना चड जावनूच आसात आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा जेजू आमकां गूण करता म्हणलें जेजू आमकां बरें करता म्हणलें आमकां पातयेणी आसा फकत एकच सवाल भावार्थ सागी गूण गेल्लीं जायतीं जाणां आसात आमच्या बोवारी जायतीं जाणां आमी पळयता जायते पिडेतावन भायर आयिल्लीं जायत्या कश्टांतावन भायर आयिल्लीं सदांच तांकां आमी भेटता कितलेगी मनीस दिसान दीस बरें जातात परतो संतोष जेजूच्या चलत्या जिवितांत पळया जायतो लोक जेजूचेर पातयेणी दवरून थंयसर आयिल्लो हर एकल्या मनशान कितें आशा तांचे थंय आसली जेजून सकड एका सुत्रान ताणें दिली जे कितें उणेपण जावंक पुरो अस्कतकाय जावंक पुरो पिडा जावंक पुरो जेजू मुखार कितेंच ना त्याच भावार्थान सगळी आयिल्लो तो लोक गूण जालो आज मोगाच्यानो त्याच व्हडा भावार्थान हांगासर आमी आयिल्ले हांव सोम्या लागीं गेल्यार आमकां बरेंपण मेळटा की
आमी गुण जाता हांगी असलो दुबाव आसा पूण आमचे थंय भावार्थ आसूंक जाय आनी जेन्ना असल्या भावार्थांत असल्या पातयेनींत आमी येता जाल्यार त्या सोम्याक आमी उलो मारया सोम्या आमकां बरें कर आमकां तूं आपड सोम्या आमकां गूण कर सोम्या आमचे थंय उलयता आमकां लज कित्याक इतलो लोक आसा आमची ती इश्टा मंत्रां आमचे बरें आसात तर दुबाव नाका दैरान सोम्या मुखार आमी येवया सोम्याक आमी पळोवया सोमी कितेंच आमकां सवाल करिना तूं कित्याक आयलोय आतां म्हजो उगडास आयलो गी कितेंच सोमी विचारिना पूण एकच विचारता तुका भावार्थ आसा गी ह्या हजारां लोकां मुखार म्हजे मुखार तूं आयलाय तुका भावार्थ आसा की हांव तुका गूण करता म्हणली ती पातयेनी तुजे थंय आसा गी तेंच सवाल मोगाचें न्हू सोमी विचारता इतलेंच अजुनूय आमी कश्टून आसा सोम्या थंय आमची ती इश्ट आमी कसोवया सोम्या थंय आमचो भावार्थ आमी उसारुया भावार्थान ताचे लागीं मागया दाखोडकार जेजू सांगा जेजू थंय गूण जावंक आयिल्ले तांचे थंय गूण जाल्ली पिडा गूण जाल्ली पूण एकलो मात्र पाटी येता सोम्याक सदें सगळेंच साध्य तर भक्तीपणी सोम्याक जेजूक आमची असगत काय आपडोवंक आमचे थंय शारिरीक मानसीक पिडा आपडोवंक आमी अवकाश करून दिवया फकत भावार्थ आसल्यार पुरो तुमी कितेंच करूंक आशेतात म्हणलें सोम्यान आपल्याशी सांगलें तेच व्हडा भावार्थान सोम्याक आमकां आपडोवंक सोडया सोम्याची कुरपेची झर आमचे थंय वळोवन दी सोम्याची बेसांवां आमच्या कुडीच्या हर एका सांद्या थंय वळोवन दी सोम्याची आशिर्वादां वा ताची कुरपा आमचे थंय भितर सरता आसतना आमची दोळे आमी दांकिया बसलेडेस एक ल्हानशें कंथार आमी गावया अपुरबायेचें सोम्याक अवकाश करून दिया ताची कुरपा आमचे थंय वळच्याक तुम सोम्या बरवोसो तुम सोम्या भद्रासो रक्षक तू धैर्यसो जिनेसुसा धैर्यसो व्हडल्यान आमी गावया तू सोम्या बरवोसो तू सोम्या भद्रासो रक्षक तो धैर्यसो जिनेसुसा धैर्यसो देणा कसले तांकां रात जाल्यारी वारे वादळ भोवती उठल्यारी पाकय वाडतये मुझेर तुजो तुजेर सोम्या बरवोसो एक सूर तर पडणार हांव वाचल्यारी कांटे कुंटे
दैवळपाची मोरणा कित्याक करावे नियम जाय कष्टावांडी कित्याक तत्सम जाय तुजे दवरल्या परवसो म्हजो सासणी जिवी जडतलो कुरिस्टीन येसो जड जाताना ताच्या पोंदाक हांव चड अडचताना उडा सोम्या तुजो हांव काडतलो संतोषान वाट चलतलो तूं सोम्या बरगोसो तूं सोम्या बरगोसो रक्षक हर दिवसो सोम्यान आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां आमी चिंतूंकूच ना पूण सोम्यान आमकां जायतें बरेंपण करूनच गेला तर त्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया आमची जबाब जावं दी अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू आमकां बरो दीस दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आमकां बरी वेळगडी दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू परत आमच्या कुटुंबादारांक पळोवंक अवकाश केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आमकां बरें कुठाम दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आमकां बरी भुरगीं बाळां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आमकां बरो पती बरी पतीन दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांक बरें काम दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आमकां बरो समाज दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आमकां बरें फिरगस कुटाम दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आमकां बरो वाडो दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आमकां बरी सेज सामाऱ्यां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आमकां बरो विगार दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आमकां सर बोक्सानेन आमकां नेटयल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू सर विघ्न अनवरांतले राखिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू सोम्यान आमकां जायतें बरेंपण केलां आत्मीक जिवितांत जावंक पुरो लौकीक जिवितांत जावंक पुरो कितें जाय तें सगळें आमकां दिलां तर सोम्याक आमी अर्गां दिवया ताचे होगळीक आमी वाखणया आनी मुखार आमकां कितें सगळें जाय आमच्या कुटुंबांत जावंक पुरो वा आमच्या कामाच्या वावराच्या जाग्यांनी जावंक पुरो मुखल्या म्हयन्यांत मुखल्या हप्त्यांत वा मुखल्या वर्सा आमच्या कुटुंबांत जायतीं कार्यां जावंचार आसात जायते जाणांनी आमकां तांणी मागणें विचारलां जायतो लोक हेणे तेणें वावराक कश्टून आसा परगांवांत वावर सोदनेर आसा तर सर्व आमच्या भाव भयणी खातीर मागया सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमी आयतो जावंक जाता आसतना सकड आमची तेसावां विनवणे परत त्याच सोम्याच्या पांयतळा आमी दवरया सोमी कितेंच विचारिना बगर त्याच आशिर्वादांनी आमी भरता खुर्सार उमकळलो जेजू कश्टांची वजन ताचे थंय आसली पूण पळया त्या कश्टांच्या वेळारी
हेरांक तो बेसावां दिता, आशिर्वादां दिता, आपल्या एकल्याच मायेक आमच्या खातीर तो दिता. तर सोमी आमकां आशिर्वाद दिवंक आयतो जाला. परत ताच्या पांया तळा आमी समर्पिया. कितें गरज आसा सोम्याक सोम्या थंय आमी दवरया आनी निमाणें गीत आमी गावया. विचित सक्रमेंताका तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सडवणेचो फोळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जोची येताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. लेते वाटेरी बेनात लेते वाटेरी सोम्या म्हाका तूं व्हरून पावय. बेनात लेते वाटेरी बेनात लेते वाटेरी सोम्या म्हाका तूं व्हरून पावय. सतानी तिचे सोम्या म्हाका तूं व्हरून पावय. तूं सोम्या म्हजो गोळी तुजी दया दिसता आसा निरंतरी. तूं सोम्या म्हजो गोळी तुजी दया दिसता आसा निरंतरी.
यारी सोम्या म्हाका तो व्हरून पावय मंदिरांत तुज्या सोम्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सरकारा अर्गा पाटो कायल्या मंदिरांत तुज्या सोम्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सरकारा अर्गा पाटो कायल्या उतार तुजे आयकून जिणी आमची बदलो जिवानांत तुज्या वांटो घेवून सस्यांची रिजोडो मंदिरांत तुज्या सोम्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सरकारा अर्गा पाटो कायल्या मंदिरांत तुज्या सोम्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सरकारा अर्गा पाटो कायल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाचे न्हू शुक्राराचो दीस जुजे वासाक समर्पिल्लो व्हडा भक्तीन भावार्थान सोम्याक आमी आराधन केलें आनी त्याच भावार्थान आतां मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी वांटो घेवंक हांगासर आमी आयल्या तर आयची लितुर्जी आमकां हर एकल्यांक कितले कश्ट आसूं ती कितली अडकळी आसूं ती कळमीत नासतना मागणी करूंक आयची लितुर्जी आमकां आपोवणें दिता तर आमची मागणी घेवन आमी हांगासर आयल्या आसता तर आमी भेटोवचें हें पवित्र मिसाचें बलिदान देवाक मानवचें तर आमची अंतस्करणां आमी नितळ दवरूंक जाय आमी केल्लीं पातकां देवा मुखार आमी ओळखूंक जाय आनी एक घडी भोर मौनपणी रावून आमची अस्कतकाय पातकां आमी ओळखून घेवया आनी ह्या पवित्र रितींत फावती परी वांटो घेवच्या खातीर आमकांच आमी नितळ करया दुखेस्त काळजान सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध ह्या पासून भगेवन सदांच अववार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं सोम्या सोम्या सर आमच्यो गरजो आमची ते सवां बापाच्या पांया तळा आमी दवरया
सर्वेस्पर आमच्या बापा, सांजुजे वाजाक परजळीत मागण्या आनी दुबळेकायाची जिणी जियोन तुजे परचेक देखी बरीच जिविता मुखांत साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलून मागण्याच्या आनी दुबळेकायाच्या स्पिरितांत नव्या जिणयेची साल दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. जॉयल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. याजकानो गोणये वस्त्रां न्हेसून विळाप करा. वेदीच्या सेवकानो रुदान करा. म्हज्या देवाच्या सेवकानो येया आनी गोणये वस्त्रां न्हेसून रात सरा. कित्याक अन्न बलियो आनी पिवान अर्पणां सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मंदिरांत बंद जाल्यान. उपास परगट करा. एक दाबाजीक जमत आपया. मालगड्यांक आनी देशाच्या सगळ्या निवास्यांक सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या मंदिरांत एकठांय करा आनी सर्वेस्पराक उलो मारा. हाय कसलो दीस हो. कित्याक सर्वेस्पराचो दीस लागीं पावला. सर पदवेदारांतावन नासाचो दीस कसो तो येता. सियोनांत तुतुरी वाजया. म्हज्या पवित्र पर्वतार बोंगो वाजया. देशांतली सगळीं निवास्यां कांपूं. कित्याक सर्वेस्पराचो दीस येता. वय तो लागीं पावला. काळोखाचो आनी अंधकाराचो दीस तो. कुपांचो आनी दाट काळोखाचो. पर्वतांचेर फांते विस्तारता तशें एक व्हड आनी बलिश्ट सैन येता. ह्या जिन्साचें सैन आदी केदींच आसलेलें ना. पिळग्यांच्या पिळग्या पर्यंत परतून केदींच आसचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पर न्यायनितीन संसाराचें पालन करतलो. सर्वेस्पर न्यायनितीन संसाराचे पालन करतलो. सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवाजतां. सर तुजी विचित्र कामां वर्णितां. तुजे उदेशी हांव संतोसतां उल्हासतां. तुज्या नांवाची स्तुती गायतां माहोनात देवा. श्लोक. सर्वेस्पर न्यायनितीन संसाराचे पालन करतलो. राष्ट्रांक दमकून कोट्यांक तूं नाश करताय. तांचें नांव चरित्रांतले आळवण सोडताय. तांणीच कोंडलेल्या फणान हेर जातींची राष्ट्रां पडल्यान. आपणेच मांडलेल्या पासान तांचे पांय संपडल्यान. श्लोक. सर्वेस्पर न्यायनितीन संसाराचे पालन करतलो. सर्वेस्पर सदांकाल रास करता. मुनसुबेक म्हूण आपले निती आसान ताणें मांडला. न्यायनितीन हो संसार तो चलोवन व्हरता. पक्षपात करिनासता परजांचे तो पालन करता. श्लोक. सर्वेस्पर न्यायनितीन संसाराचे पालन करतलो. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. आतांच ह्या संसाराच्या अधिपतीक लोटून भायर घालतेले आनी म्हाका धरणीतावन ऊंच उबारल्या तेन्ना सर मनशांक मुजे ते हांव ओडतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोफे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुका येसुया. जेजू एक मोनो देंवसार सोडयतलो तेन्ना तांचे मदले थोडे म्हणाले, देंवसाराच्या मुखी बेहेलजेबुलाचे शातेन तो देंवसार सोडयता. हेर थोडे ताची परीक्षा पळोवचे खातीर ताणें सर्गींत हांव एक कुणा कर्ण दाखय जय म्हणटाले. पूण जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांकां सांगी लागलो, अंतर झुजान वांटे फांटे जाल्ले खंयचेय राज्य विभाड जायनासतना रावना. तशेंच घरा भितरच वांटे फांटे जाल्लीं घरांनी देसवड जायनासतना उरनात. तेच परी सैतानाचेच पक्षेचे एकामेका उपरार्तीत जाल्यार तांचें राज उरचें कशें. हांव बेहेलजेबुलाचे शातेन देंवसार धांवडयता जाल्यार
तुमचे शीस कोणाचे पदवेन धांवडयतात अशें ताणीच तुमकां अपराधी म्हणून काडलेलें बरें जालें. पूण देवाचे पदवेन हांव देंवसार धांवडयतां जाल्यार दुबाबावेण देवाचें राज तुमचे थंय येवन जालां. एक बळवंत मनीस आपली हातेरां घेवन आपलें घरदार राखीत जाल्यार ताचें सगळें आस्त बदीक भद्रतेन आसता. पूण ताच्याकी बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लढायेक वचून ताका सलवयत जाल्यार ताका धैर्य दिवपी सर्व हातेरां तो ओडून व्हरतलो आनी मेळ्ळली लूट वांटे करतलो. कोण म्हजे सांगाता ना तो म्हजे विरोध सुसय. जो कोण म्हजे सांगाता पुंजायना तो निजाकी शिंपडायता. एक मनशाक लागलो देंवसार ताचे भितरलो भायर गेल्या उपरांत तो आसरो सोदीत अरण्यांत भोंवता. पूण थंय आसरो ताका मेळना जायत बी जाल्यार हांव भायर सरन आयिल्ल्या म्हज्या घरास पाटी वेता म्हणटा. अशें पाटी येतस तें घर जाण नितळ दवरलेलें तो पळयता. तितल्यार तो भायर वेता आनी आपणा प्रास चड नश्टे हेर सात देंवसार हाडून येता. ते सर्व भितर सरन थंय आपलें ठाणें करतात. अशें त्या मनशाची निमाणी गत पयलेंचे प्रास फास्ट जाता. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक सवाल मागणें करतात की कोणी मागणें करनातलें बरी दिसता. मागणें करतात की सकड मागणें करतात न्हय की. आतां मागणें करतना आनी बरें काम करतना दोग दिसांतले व्यक्ती आमच्या फाटल्यान आसतात की. कोण दोग दिसांतली व्यक्ती? कोण कळीत आसा की मागणें करतना आनी बरें काम करतना दोग दिसांतले व्यक्ती आमच्या फाटल्यान आसतात. कळीत आसा? एक देव आनी एक कळीत आसा, कोणी सांगनात. एक देव आनी एकलो देंवसार. आतां देंवसार म्हळ्यार शिंगां आसलो देंवसार वा लांब शिमटी आसलो देंवसार न्हय. हो एक दुसरोच देंवसार म्हूण आमी सांगेत. मागणें करतना आनी बरें काम करतना हे दोग जण आमच्या फाटल्यान आसतात. आमच्या फाटल्यान मात्र न्हय. जेजू सांगाताय आसले. जेजू मागणें करता आसतना थंयसर पळया अरण्यांत 40 दीस आनी 40 रात थंयसर मागणें करता आसतना जेजू सांगाता कोण आसलो? सैतान. 3 फावटी येवन सैतान जेजू उपास आनी मागणें करता आसतना थंय येवन जेजूक ताणें नाडलें. आनी आमी मागणें करता आसतना तशेंच जाता. दोळ्यांक आमकां दिसना पूण देंवसार आमचे थंय आमचे सांगाता आमी आसता. वय भक्तीन आमी येता. मागणें करूंक आमी येवचें, आराधन करूंक येवचें, मीस पेटोवंक आमी येवचें, हात जोडून आमी येता. पूण मागणें सुरू करता. पूण मागणें सुरू केल्या उपरांत कितें जाता? कितें जाता? चिंतनां सुरू जातात न्हय की. मोतीक चिंतनां येतात, राठावळी येतात, बेजाराय जावंक पुरो आज ऑफिसान म्हाका येतलां, इने गाळी दिल्यात, शेजारणीन अशें येतलें, अशें जायते संगती आमच्या मोतीक गुवंत आसतात. आमच्या कुटुंबांत आमी पळया थोडे फावटी तेर्साक बसल्या पुरो तेर्स सुरू करतना सकड आसतात न्हय गे. मागीर तेर्स आमोरी सुरू केल्या उपरांत एकली मासली बजोवंक येता आनी एकलो बापूय भायर पेटो मारल्यार थंय तिळोवंक गेलो. मागीर भुरगीं तांच्यात संवसारार आसतात न्हय गे. आनी उरली कोण? घरची म्हातारी न्हय गी. हें जावन आसा मागण्या जिवीत. आनी हें सकड मोगाचें न्हू आमच्या मागण्या जिवितांत अडखळ करचे जेवसार जावन आसा. खंयसर आमची आशा आसा, आमची अभिलाशा आसा, थंय आमचें मौन आसा. जेजून वांजेलान सांगलां खंयसर दिर्वें आसा थंयसर आमचें मौन आसतलें. त्या देखून मोगाचें न्हू मागण्याक बसुल्ली आमी सदांच असलीं चिंतनां आमी आमच्या मोतीन येता, ह्या राठावळींनी आमी बुडता. त्या देखून हांवें पयलीं सांगलें मागणें आनी बरें काम करता आसतना कोण आसतात? दोग जाणां, देव आनी देंवसार. तशेंच पळया मोगाचें न्हू एक बरें काम करता आसतना पळया
एक मिसांव वावर जावंक पुरो एक खंयचें एक बरें काम हेरांक एक बरें कुमो करची जावंक पुरो ताका एक कुमकेचो हात दिता आसतना वा गांवांत आमच्या समाजेंत एक बरें काम करता आसतना 10 जाणांक एक बरेंपण करता आसतना थंयसर कितें करता थोडीं आसात न्हय गी आड पांय दिवनशी आड पांय दितात आनी आमकां अडखळ घालतात आमच्या कामाक आमच्या बरेपणाक अडखळ जातात आमचें काम तांकां सोसूंक जायना तांकां पळोवंक जायना सादे भाशेन आमी कितें म्हणटा उलपाता म्हणटात न्ही गी आमचें बरेंपण आमी केल्ली ती बरी कामां केल्ली तांकां उलपाता मोसरान ती भरतात आनी आमकां तांचें तें मोसराचें काम केल्लें आमचे विरोध आमकां थोडे फावटी अडखळ म्हणलें बरी जाता आनी थोडे फावटी तांची अडखळ इतली कठिनायची आसता की आमी आमचें थंय आसचें तें बरेंपण करचें आसा आमी थोडे फावटी रावयता दम्मया नाका गरज ना म्हाका पुरो इतलेंत आयकल्लें पडो वा बगुल्लें पुरो म्हणलें आमी जायते फावटी सांगता पूण पळया मगोचें न्हू थंयसर जेजू हेच्या वांजेलांत जेजूक जायती अडखळी आसली थंयसर जेजून जायतें बरेंपण केल्लें ताचें थंय दैवीक सकत आसली सक्कट बरें करीत गेलो पिडेस्तांक देवसारांक कितें सक्कट आसा बरें करीत गेलो आनी थंयसर आसलें पळया जुते उमकेली मोसरान बरयल्लें जेजू थंय एक विशेश सकत आसली ती आपणा थंय ना म्हणली थंय मोसोर तांचे थंय आसलो थंयसर पळया ते मुखेली आपूण समाजेंत व्हड आपूण ग्रेस्त लोकां थंय आमी मात्र श्रेश्ठ म्हणलें तांचें चिंताप जावन आसलें आनी त्या देखून जेजूचें तें बरेंपण पळयल्लें शास्त्री फारिजेव आनी हेर मुखेली थंयसर मोसरान बरतात जेजूच्या जिवितांत तांणी करचें तें काम एक अडखळ जावंक पावता आनी पळया थंयसर मुखार पळया जेजू तांचे अडखळे कितेंच तो भियेना कितेंच तो सांगिना पूण धैर्यान मोगाचें न्हू जेजू मुखार सरता पवित्र आत्म्याच्या बळान देवाच्या आदारान आपण्या थंय आसचें तें बरेंपण हेरां थंय वांटोवंक तो मुखार सरता आनी क्रमेण जावन कितले कश्ट जाल्यार आमचे सोडवणे पासत तो वावुरता मोगाचें न्हू आज तोच जेजू आमचे कडेन उलयता वय आमकांय मागणें करता आसतना अडखळी आसात जिवसार विविध चिंतपां रुपार आमकां दोसता चिंतपांच थोडे फावटी आमच्या जिवितांत जेवसार जावंक पावतात समाजेंत आमच्याच कुटुंबांत थोडे फावटी बरेंपण करता आसतना आमचीच इश्टा मंत्रां आमकां जेवसार जावंक पावतात समाजेंत वा आमच्या कुटुंबांत हेरांक बरेंपण करता आसतना थोडे फावटी आमचीच सैरी धैरी आमचीच कुटुंबादारां जेवसार जावंक पावतात आज तोच जेजू म्हणटा बरेंपण करता आसतना कितेंच भियेनाका बगार म्हजी वेंग तूं मार थोडे फावटी कश्ट येता आसतना आमी हेणे तेणें धांवता पूण आज जेजू आयचे लितूचे मरिफात कश्ट अडखळी जिवितांत कसली चिंतना येवं ती नकारात्मक चिंतपा येवं ती हांव तुजे सांगाता आसा हांव तुजें थंय बरेंपण करता म्हणलें जेजू असली उतरां आयच्या वांजेला तर्फेन आमकां तो दिता तर आमी बेजार पावचें खाल्याक बरेंपण करता आसतना सदांच आमी बरें करीत आमी वचुया सोम्याची ससाय आमी मागया आनी सदांच ताच्या पावल आनी चलोवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सदांच आमी मागया आमेन परवस बापा हाट नायल्या काणीक जावं तुका ल्हान ते काणीक पूण स्विकार कर बापा ओपून देता दीन वाशी काड जान तुका घाल बेसांव तूं ताचेर येता रोका दयेन काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता ओडानंदान तुज्या दयेन काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता ओडानंदान तुज्या
सर्वांचो जावन मागतां हत्नीक पोसतो दिवचो कालसीता सारो सापरता फोडांचो तेच बरे कर एकवटामा सर्वांचो दयेन कणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हडानंदाक तुज्या दयेन कणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हडानंदाक तुज्या दयेन कणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हडानंदाक तुज्या दयेन कणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हडानंदाक तुज्या म्हज्या भोवन आनी भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवपाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घे सृश्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपले परचे खातीर सांजुजे वासन कतकतीक मोगान भेटयल्ले मागणे आनी खालतेपणाचे सादें जिवीत तुका भोव मानवालें हेंच शेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजुजे वास पासोत आमी तुका दिन वाचतांव भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळिकायेच्या स्पिरितान जियोन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय हें ताचें देखी बरीत परचळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळटा आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आधार दिता देखून वर्णूक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सदुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता दळबारांचो सर्वेस्पर सरकारी संसार बोला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका सर्गी तुका सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक घडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कस मरण सुकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो
तुका दिन वाचून तो मोडलो, तूं आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ने कराराचें रगत. पातकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत ते वारावतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावरताचो गोठ परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता, तुझे पुन्हा जीवन दो आमी परगटा. तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पितमीचे विसरलेले तुझ्या पै सभेचो उगडास कर. लिया आमच्या भगन बापा, पिटर फाल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगादीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोट जळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आमकां मोरये देवाची माये सांगाती, भगवंत जुजेतीचो पती, भगवंत धर्मदूत, भगवंत जुजेवाद आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाय सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन जर घेवन आमी मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या चडवणतरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका गोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. माय मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया मोगाचेनो देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सुभागी. सोमिया तुमचे भितर मेळटली. पानांको 170 आणि 176. प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, ह्या बागी दिसा तुझ्या पवण्याक पळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात दादोस केल्ल्या पासून
आमी तुका अर्गां दिताव. आमी सेवल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जियोचें तान आमच्या काळजांत चडय आनी सांजू सेवासाच्या परचळी शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आशिर्वाद खातीर आमची तकली आमी बगोवया. सर पदवेदार देव दयाळ असो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमचे सर वायट विघ्नांतले राखूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबाची बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कोशे प्रमाणे सोलोंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सवे सदांच आसूं. वसनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ह्या पवित्र थळार मोगाच्या भक्तिकानो सांजेचे वाज बापा मुखांतर बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक बरो येवकार मागता आसतना तुमी भेटयले तुमचे शरीर आदे सुफळ जावन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलोवन व्हेल्लें मनादीक बाब प्रणाम फेर्नांडीस कार्मेलीत मेळाचो याजक प्रस्तुत बज्जोडी फिरगजेन तांची सेवा ते दिवन आसात. ताणें आमकां आराधना मुखांतर जेजू समें संगतपण दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांतर आयच्या भक्तीपणाक आदार दिला. पाद्र्याबानो तुमकां बाप विकास तशें म्हज्या नांवी आनी आशिल्ल्या पाद्र्याबांच्या आनी सर भक्तिकांच्या नांवी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावांत तुमकां आमी बरें मागता. देव बरें करूं. मोगाच्या सेवेरुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतलेल्या सांजेचे वाज इगर्जे वाड्याघरांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजेचे वाज बापा मुखांतर देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा लुर्द सायबीन कैरांगाळा वाड्याघरांक जावन आसा. आज खोडयाळ थावन अपोस्तलीक कार्मेल असोसिएशन ताची पंगडाची मालगडी आयिल्ली. थंय बसल्यात म्हणून हांव चिंता एक घडी उबे रावा. मालगडी मनशा पोणतळाची भेट करण जुजेवाज बापा मुखांतर आशिर्वादा जोडीचे म्हणल्यार आशेने आयल्यान. पळय मालगड्यांक उर्बा आसतना आमकां तरणाट्यांक आनीक कितली आसा जे नेंगे विजय थावन ती हांगासर पावल्यान तुमकां सर बरें मागता आसतना तुमच्या काळजाचे अत्रेक बरी भलायकी आनी आशेवचें सगळें जुजेवाज बाप तुमकां मागून फावो करून दी म्हणल्यार आमचें मागणें जावन आसा. देव बरें करूं. देवाची आशिर्वादा तुमकां. हांगासर सर्तींनी सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगर्ज झाडून पुसून नितळ करच्या. मिसाक सर्तीचे तयारी करच्या. दान मिसांक घेवन कुमक करच्या. स्टॉल पळोवच्या. मिसा वेळार वचपाच्या. काणीक एकठांवच्या. दानारुपी पुणशेताच्या बरेपणाक कुमक करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावुरच्या. सांजेचे वाज बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजेचे वाज बापा मुखांतर देवाची आशिर्वाद आमी मागता. भलायकेची तपासणी करच्या फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाक्तेर हांगासर हॉलांत आसात. तांची सेवा आमी घेवया आनी आमच्या भलायकेंत बरेपण जोडच्याक जुजेवाज बापाचो आदारी आमी मागया. पयशे चड नात. भलायकी मात्र गॅरंटी. कित्याक हांव हांगासर सांगता जाल्यार हांवें भलायकी जोडिल्ल्या वरवीं सांगचें. पयसान थोडी येतात तुमकांय ताचें होमिओपॅथी बारी स्लो म्हणटात. पूण 16 वर्सां तावन म्हाका आसली एलर्जी. फकत एका म्हयन्यान जावं पुरो जुजेवाजाचे आचार्य पूण होमिओपॅथीच्या वखदान गूण जाला. देखून गाळाय खंयचें गी म्हूण गोत्तू ना. इंग्लीश वखद गी आयुर्वेदीक गी होमिओपॅथी पूण बावडताना आमी कितें करता बरेंपण आसा. देखून दाक्तेरी थंयसर आसात. पिडा आमकां येवची नाका पूण येवच्याक येनातल्या बरी आमी इल्लीशी जागृत करची बरी. देखून इल्लीशी तपासणी करून आमी वशा. हर एका शुक्रारा 10 वरां तेर्स
कुमसारा 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर भक्तिकांक जेवण हप्त्यामध्ये पुणशेत उक्ते आसा संगतास धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्ते आसा तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरान दिवी येता पुणशेताच्या बरेपणाक उदार मनान दान दिल्ल्या दानीक आनी जेवणा बाबतीन अयवज दिल्ल्या दानीक आमी मानांची वात वणटेल्या नांवां पयले भशेन तुर्तान येवन तुमची वात घेवच्याक विनंती आदल्या शुक्रारा थोडी दिल्ली आसात जर तर तुमची कोणी संबंदीक आसात जाल्यार तुमी व्हरची आनी आज आयची तुमी हांगासर आसात जाल्यार प्रधान याजक बापराव नाम फेर्नांडीसा तावन वात दिवच्याक हांव उलो दितां मोगाचें एक उडासोर ह्या डिसेंबराच्या 4 तारीखेर सांजेर 4:30 वरार सर पिडेस्तां खातीर मीस आसा प्रायवंता पिडेस्तांक हांगासर मुखार वरेक हाडूंक ती मांडावळ आसा आनी 5, 6, 7 तारीख शुक्रार शनिवार आयतार हांगासर पुणशेताची परब आसा देखून ह्या दिसांनी शुक्रारा दीस आमी गोंयच्या कार्दिनलाक फिलीप नेरी बापांक आमी कार्दिनल बापांक उलो दिला आनी तशेंच शनिवारा दीस आमचो निवृत्त आर्चबिस्प बर्नड मोरस आनी आयतारा दिसा आमचोच निवृत्त बिस्प लुईस पावल हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयतलें आनी ताचे उपरांत सांजेर 5 वरार तशेंच 7 वरार मिसां हांगासर आसतली आनी मुक्रांतल्या दिसांनी तुमकां कळोवचें हें एक तुमच्या गमनाक मनाची वात घेवच्याक दान दिल्ल्यानी दया करून मुखार येवंक हांव उलो दितां जेवणा खातीर कुमक दिल्ली आसात विजय जोसेफ सिल्वा गंगोळ्ळी 1000 रुपये जसिंता डिसोजा फजीर 800 रुपये जसिंता दलमेदा मोकर्नाड 2000 रुपये रोशन मार्टिस मोकर्नाड 500 रुपये क्लिफ्टन डिसोजा आमेबळ 1000 रुपये जबल आल रीफ दुबई 1000 रुपये रायमंड थॉरस मोकर्नाड 12,500 रुपये एका दिसाचे जमणाक ताणें देवान ताच्या जिवितान बरेपण केल्ल्याक ताणें ऐवज दिला एमिल्डा डिसोजा वोमजूर 500 रुपये प्रवीण पिंटो उडुपी 5000 रुपये शारोन अविटा पिंटो पांडिकट्टा मुडिपू 12,000 रुपये जॉयल डिसिल्वा मोगरनाड 5,000 रुपये नवीन बरेटो निरकाण 1,500 रुपये रोशन स्मिता जूड लूक मेळिल्ल्या उपकारांक ताणें अर्गां दिल्यात एलर्जी आसली गूण जाल्या आनी ते उपकार बावडून पुत्तूरची 15,000 रुपये ताणें दिल्यात देव तांकां सदांच बऱ्यापणान सांबाळून दी अनिशा अरविंद मोंतेरो कोळूर 1000 रुपये अशोक ज्योती डिसोजा मेंबर 2000 रुपये विजेत सिक्वेरा उपिनंगडी 2000 रुपये नांव नाका म्हणून पुत्तूर 500 रुपये तशेंच ह्या पुणतळाच्या बऱ्यापणा खातीर दान दिल्ली आसात नांव नाका म्हणून बचपे 1000 रुपये नांव नाका म्हणून बेंगलोर थावन 2000 रुपये जोसेफ नेरी डिसोजा कुलशेकर 1000 रुपये क्लॉडी वेगस आनी कुटाम बेल्डूर 500 रुपये जे ह्या पुणतळाच्या तशें जेवणाक कुमक केल्ल्या तुमकां जुजे वाज बाप देवा तावन ताचे विस्तार आशिर्वादां मागोवन दिता म्हटल्यार त्या विश्वासान तुमचो आमी उपकार बावडता आनी वाती वांटेल्या पदऱ्या बांदून तुमकांय देव बरें करूं मोगाच्या न्हू पयस थावन लागीं थावन आमी येता ही पुणतळार जावच्या ह्या मागण्यांत ह्या नोवेनांत वांटो घेता आनी जुजे वाज बापा तावन आमकां बरेंपण मेळटा म्हटल्या विश्वासान आमी येता ह्या थळाची एक विशेशता उडास दवरूंक आसा जुजे वाज बापान आचर्य केलें केदाळा दिंबयेर पडोवन ताणें मागलें आनी दिंबयेर पडोवन मागल्याचो फळ जावन थंयसर आचर्येचें थळूप जालें देखून ह्या नोवेनांत आमी दिंबी घालया आतां सर्व आमी उबी रावया आनी जुजे वाजाची रेलीक आमच्या मदें आमी येवकार मागया Zuze was Papa Ogla pari mantuka Kurpa magondi Baba Vigna sandila kra एक घडी बरोबर बसया जुजे वाज बापाच्या भक्तिकांनी बरोवन घाल्लेलीं सर्व अर्गां तशेंच तेसावां ह्या ताच्या रेलिके समोर आमी ताका भेटोवन दिता ही
सर्व आमच्या भक्तिकाची मागणी तो मानून घेऊ आणि तुर्तांत तांच्या गरजांक पावोवन दी अशें आमी मागता. आपल्या जिवितांत मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. विजा फावो केल्ल्याक, स्पर्धात्मक परिक्षेंत उत्तीर्ण जाल्ल्याक, बरी सैरीक फावो केल्ल्याक, पिडे शिडेंतल्या वायटा अनवरांतले राखून व्हेल्ल्याक अर्गां दितात. तशेंच वेगवेगळ्या गरजां पासत इराद्या पासत मागतात. 8 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक वाचोवंक बरोवंक बरी मोत मेळच्याक, 7 जाणां परिक्षेक बरी तयाराय करून उत्तीर्ण जावंक आनी बरें फलितांश जोडूंक, 13 जाणां बरी सैरीक मेळच्याक, 17 जाणां इंटरव्यू पास जावच्याक, विजा मेळच्याक, बरें काम मेळच्याक आनी परगांवाक वेचाक, स्पर्धात्मक परिक्षेंत जैत मेळच्याक, सरकारी संस्थांत सीट मेळच्याक, CA परिक्षेंत जैत मेळच्याक, उद्यमांत बरेपण जोडच्याक, वावराड्याचें सांगातपण मेळच्याक, 13 जाणां बरो फुडार मेळच्याक मागून आसात. 24 जाणां भुरग्यांक, आवय बापायक, भावा भयणीक, मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळच्याक, 13 जाणां सर्व तरांची पिडा गूण जावच्याक, 2 वर्टिको आनी मायग्रेन पिडा गूण जावच्याक, 13 एलर्जी गूण जावच्याक, 4 जाणां कातेची पिडा आनी आंगाची कीड पोडू गूण जावच्याक, 2 थायरॉयड पिडा गूण जावच्याक, 7 जाणां कॅन्सर पिडा गूण जावच्याक, शिरांची पिडा गूण जावच्याक, 2 जाणां BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल गूण जावच्याक, 13 केस जडचे रावोंक, ओगडायिल्ल्या दोळ्यांची दिश्ट फाटी मेळच्याक, BP मुखांत्र मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक, 2 सर्जरी नासतना पिडा गूण जावच्याक, 4 जाणां सुडाळ उलोवंक जावच्याक, 13 कफा, कोंकली, शेळ, तकली पडापड, कराय, गॅस्ट्रीक गूण जावच्याक, 2 काळजाची पिडा आनी अर्देंदूक गूण जावच्याक, उस्वास बांदचे पिडे थावन गूण जावंक, 8 जाणां हात दूख, पांयांक बोळ आनी गांठी दूख गूण जावच्याक, 13 पोट दूख, उलोप, गॅस्ट्रीक, पेंगटाची दूख गूण जावच्याक, 2 बाळंतेर बऱ्यान जावच्याक, 9 जाणां जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक, 13 जाणां मानसीक वत्ताड तावन निवारच्याक, 2 जाणां किडनी स्टोन आनी मुता संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, मोशन संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, भलायके संबंदीत रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक, 2 जाणां भुरग्याक देव आपोवणें लाभच्याक, 2 भुरग्यांनी वडिलांक विधेय जावन चलच्याक, 9 जाणांनी मतीक शांत समाधान मेळच्याक, एकामेकाक मोगान जियोवच्याक, दोशीतावन सुडकां मेळच्याक, 2 जाणां मनस्ताप पयस करून मोगान जियोवच्याक, मिसाक वसोवंक जावच्याक, आशेल्ल्या चलये लागीं लग्न जावच्याक, 5 जाणां सर्व वायट विघ्नां अनवरां कांतांतले राखून व्हरच्याक, भांगार नागयल्लो कोण म्हूण कळच्याक, लग्ना कार्य बऱ्यान जावच्याक, 5 जाणां विशेष उपकारा खातीर मागोन आसात, 4 जाणां कोर्ती केजी तावन मुक्ती मेळच्याक, आमाल पियोवणें सोडूंक, कृशी बऱ्यान जावच्याक, बरो फळ मेळच्याक, कृशेक जायपुरतें उदक लाभच्याक, मोबायल आनी पाड इश्टगते तावन पयस रावच्याक, 8 जाणां जागो नावार जावच्याक, बऱ्या मोलाक जागो विकून वेचाक, घर बऱ्या मोलाक विकून वेचाक, 2 जाण रीण मेळच्याक, 13 जाण रीण फारीक करच्याक, घेतिल्लें रीण फाटी मेळच्याक, इन्शुराचे पयशे बेगीनच मेळोवंक, इन्शुराचे पयशे घेतिल्ल्यांचे फाटीं दिवच्याक, बोर काडच्याक परवणगी मेळोवंक, एक घर आनी बरो जागो फावो जावच्याक, 4 जाणां नवें घर बांदच्याक, अडखळ विणे खांब सोंपोवच्याक. ह्या सर्व गरजां पासत तशेंच आमच्या खासगी गरजां पासत ह्या वेळार आमी मागया, आमी दिंबी घालया. एक आमच्या बापा, एक नामान मरये, एक आनंद बापा मागण्या मुखांत्र सांजू जेवाज बापा मुखांत सर्गीं बापाक आमी भेटोवन दिवया. आमचे हात आमी उबारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फावट तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशा आदी तसोच आनी सदांच सर्वथा आमेन.
भाग्यवंत जुजेवाज बापाची लदेन सुमिया काकूत आमची करून सुमिया काकूट आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची करून क्रिस्ता काकूट आमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गींच्या देवा बापा काकूट आमची कर देव पुता संवसाराच्या तारोका काकूट आमची कर देवा पवित्र आत्मिया काकूट आमची कर संतेसिमा त्रिंदादी एकाच देवा आमा पसत विनंती कर गोंयच्या बेनबलीन जल्मल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर आपल्या वै बापायच्या देवासपणान वाडून वयल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर दुबळीकायेची जिणी जीवन सगुत जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या केनारान पवित्रपणाचो परमळ पचारिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर श्रीलंकान दगदवणीक संपडिल्ल्या कॅथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर मुर्यमायेचो सेवक जावन आपणाकच मुर्यमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर भिकारेच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नासोन वेचो कॅथोलिक बावडतो जिवो केल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपणादान मुर्यमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर कश्टान संपडिल्ल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाचेर बावर्त धरून जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनवार धैर्यान सोंसल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातिल्ल्या पासो देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर बावर्त सोडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या कालिनांत हाडूंक वावरल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेचाडिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले भोगस आमकां समया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले दयनायक आमकां समया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले काकूट आमची कर नवेनांचे मागणे ये सांजुजेवाज तूं आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाचे बेसवा आमकां वंटीत आसाय तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेंत मेलफांक त्याच वाटेन आमी चलच्या तुजें तांव प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांजुजेवाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतले तुज्या जिणेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां वांगच्याक तो सुटसुटीत जालोय अंतरान पडून आपल्या जिणेंची वाट पकडलेल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर प्रकट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडली हे मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किल्लात घाल देवाचें उतर प्रगट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर पेल्याच्या बाचे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजेवाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आशिल्ल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांचे दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणेंत नवो बरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणये मरिफा शिकयलाय आसता जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टांत आयल्या थंय पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुजेवाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवे आशिल्ली आनी सबारान देवाचो आदार मेळस केलोय आज सरकारान देवा संगीत वासाय थंय तांव तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जीवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुज्या मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पसो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा पसो देवा लागीं विनंती कर एक घडीभर आमच्याच खासगी गरजो आमी देवा मुखार दवरया आमचे कडेन मागोवंक विचारली आमी मागता म्हूण बसयली ही भक्तीपण नवेन टीव्हीचेर पळोवन बरेपण आशेवच्या ह्या पवित्र थळार भेट दिवन बरेपण आशेवच्या हर एकल्याक बरें जावं दी म्हणून आमी मागया सांगता म्हणया सांजुजेवाज देवाच्या मोगाळ वेंगीत हांव कितेंच पयसो सोंग आमकां सोडी नाका दुस्मनांच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर बावडता काडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलो मुर्ये मायेच्या गोपांत रावोंक
आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे समता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससनां जेवणचें भाग आमकां मेळाशें कर. आमेन. सोम्याचे नबी आमचो आदार ताने रचला सर्गने संसार सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ मुळ्ळें तुज्या पुता विस्मिता करून दाखयलें. तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वाजान आपले जिणे आनी मरणान जायतीं अजापां करून तीच मोवळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वय तर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. आज सांजुजे वासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. सांजुजे वासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटून ताका देखीन आनी उजवाडान जिविताच्या मेठांनी सोलून तुमी वाडूंक शेकी सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्रात्म्याचें बोळ मेळूं. सांजुजे वास सर्गींच्या रासांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकोट जोडून ससनाक संतोष बगूंक फावो जावं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे संगता रावो. आमेन. Sanzu se vas, Papa.
सर्गेच्या वाटे चलो शिखर पाताक सांडो आदार लाभय सोडून दी करपा दी आमकां उरपा माया मोगान चलून जग मागोली कृपा सांजचे वास बापा भोगला देवास बापा सोत विनंती कर बघिवन कुसचे गुरुवेन योरमका आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.